काणकोण पाटणे वाठारांतलो पारंपरीक रस्तो शेक दनयान आडायिल्ल्याचो आरोप नुस्तेकारांनी केलो। शेक दनयान पारंपरीक रस्त्याचेर केल्लें अतिक्रमण 7 दिसां भितर काडून उडोवचें, नाजाल्यार आपूण तें मोडून उडयतले अशी शिटकावणी नुस्तेकारांनी दिल्या। पळयात। ट्रेडिशनल वाट मोर देन 100 इयर्स जाली। हे लोक आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहात तुगेले बोटी अश्योच व्हरताले, वयर सो काडटाले आनी ती आज तेंच्यांनी प्लस आमचो तुगेलो म्युनिसिपालिटीन तातूंत डांबूर घायल्लो आहा। इतले आसून सुद्दां हे तुगेले आतां हिंग फेन्सिंग करून तेणी तुगेली ब्लॉक केल्ली आहा। तो म्हळ्यार तेणी हें केला थिंगा माती घायला म्हळ्यार तेका दाखोवपाक कितें दिसता आपलो म्हणी माती घायली की आपली तुगेली ट्रेडिशनल वाटच ना अशें दाखोवपाक तो करूंक सोद दिसता। प्लस आतां तुगेले आतां ही आतां झाडां पळोवपाक गेल्यार तेणी सुमार एक 10-12 तुगेली रूख मारले आहा, सोरीची रूख मारल्या। आतां एक आमकां तुगेले समज डेप्टी कलेक्टराक आमी जेन्ना तुगेले घराचेर माड आहा म्हणून सांगता जाल्यार आनी खंयचे तुगेले आमी घराचेर झाडां आहा म्हणटात एक वर्स मायज वयता आमकां तुगेले फक्त परमिशन घेवपाक। हांकां खंयची परमिशन मेळ्ळी काय आतां म्हळ्यार हिंगा टोटल तुगेले इलिगल एक्टिविटीज तेणी कॅरी आउट केला। जेन्ना हांवें विकती घेयली, विकती ओनर हांव तेजो, जेन्ना प्रॉपर्टी घेयली तेन्ना हांवें म्हाजें कितें बंद करपाक आसा ती बंद केली। बंद करतरीच जी मेन आनीक वाट आसा ती बी हांवें बंद केली ना। जी मेन लोकां वचपा आसा ती बी म्हागेल्या पडटा। रोडा सगळें आमी घेतला, फूल प्रॉपर्टी घेतला, जी आसा ती फूल प्रॉपर्टी घेतला, पूण तो रोड म्हणल्यार हांवें अजुनूय बंद केलो ना, कित्याक तो रोड लोकां वचपाक यूज जाता। आनी हे लोक मागताय ते बेश्टे बिचार वचपाक, जे रोड मागताय ते आतां म्हणटात ते तो रोड थिंग कांय ना, प्लॅनाचे दोनूय रोड नाय, खंयचो रोड ना। जो तो आतां आसा पळय प्रॉपर तो बी रोड ना, आनी जे ते बिचावर सोदताय तो बी रोड ना। आनी थिंगा कितें केल्यार तें सगळें हांवें कायदेशीर केलां। CRZ वायलेशन तांकां खबर नासतली, कित्याक हे म्हजो सर्वे प्लॅन हो कळ्ळें। सेकंड थिंग पळय हें CRZचें लायसन, CRZचें लायसन हें पळय आसा म्हजे कडेन फूल आसा। सेकंड थिंग हें पळय फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा, फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा। आनी ही सेल डीड तुमची आनी हांव तेजो फूल ओनर। ती प्रॉपर्टी फूल हांवें हें केली आसा। आनी तो रोड म्हणटा ते रोड बी कांय नासलो थिंगा आनी प्लॅनाचेर बी कांयच ना। पळयतरीत पळयल्यार कळ्ळें की सगळे लोक येयल्ले म्हण थिंगा हांवें त्या कावन्सिलराचेर म्हाजी प्रॉपर्टीक भितर येयला म्हणून ट्रेसपास केस घातला तेजेर वीथ सगळो प्रूफ सगळी करून केस घातला। झाडां म्हणल्यार कितें लास्ट पावस येयल्लो तेन्ना वाऱ्यान झाडां ती सुराची झाडां व्हडली आसाय, ती बँड जावन सकयल पडली। ती सकयल पडली ती हांवें कट करून थिंगा दवरलें आसाय आनी कांयच येना। जें कट जालें तें थिंगाच आसन पळोवपाक शकता की अर्दी बी कट केलें आसा तितलें कट करून दवरला। काणकोण हांगा मच्छीमारी बांदव आशिल्ले, सुमार 100 मच्छीमारी बांदव एकठांय जाले आनी तेंचें अशें म्हणणें आसा की कांय एक शेकवाल्यान तेंची जी पारंपारीक वाट आशिल्ली, ज्या वाटे वयल्यान गेल्ली कितलींशीं वर्सां त्यो होडयो वर हाड करताले, तशेंच सामान आशिल्लें नुस्त्याचें जाळां आनी हेर सामान हाड वर करताले, ती वाट कोणे तरी आडयली आनी ती एनक्रोच केल्ली आसा। म्युनिसिपालिटीन केल्लो रस्त्यार एनक्रोच केल्लो आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा। पूण जेन्ना आमी त्या जागाचो ओनर कृपेश भगत हेचे कडेन उलयले, तेणें सांगलें की ती सगळी जागा तो रस्तो केल्लो जो म्युनिसिपालिटीन तो रस्तो आजून म्युनिसिपालिटीन एक्वायर करूं ना आनी ती सगळी जागा तेजी ताब्यांत आसा। तो म्हणटा खंयच्याय खात्याची खंयचीय इन्क्वायरी जाल्यार आपूण तयार आसा। लोकांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की 7 दिसां भितर खंयच्याय सरकारी ऑथॉरिटीन जर तर कांयच इन्क्वायरी करूं ना जाल्यार ते स्वता ही कितें एन्क्रोचमेंट केल्यार ते मोडटले म्हणून। पूण कृपेश भगत म्हणटा आपूण खंयच्याय इन्क्वायरी तयार आसा, आपणा कडेन सगळे जे परवाने आसा ते परवाने तयार आसात। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार।